नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गांत सुरू आशिल्ल्या ISBA शिखर संमेलनांत वांटेकार जाले. ब्राझीलचे राष्ट्रपती तशेंच दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती ह्या संमेलनांत वांटेकार जाले. ह्या वेळार तिनूय देशां मदीं सहकार्य वाडोवपाचेर भासाभास जाली. आशिया, दक्षिण आफ्रिका आणि आफ्रिका ह्या देशांक लागीं हाडपाचे दिकेन हो त्रिपक्षीय मंच म्हत्वाची भूमिका थारायतलो अशी आस्त आसा. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आयज आंध्र प्रदेशांतल्या पुट्टपार्थी हांगा श्री सत्य साईबाबा शती सुवाळ्यांत वांटेकार जाले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगले की सगळ्यांचेर प्रेम करात, सगळ्यांची सेवा करात आणि सगळ्यांची सदांच मजत करात. कोणाकूच दुख दिव नाकात ही श्री सत्य साईबाबांची शिकवण संवसारभरांतल्या लोकांक सदांच प्रेरीत करता. Bhagavan Sri Satya Sai Babaji visualized an education system where service is not an obligation but a way of life. Without we serving the society will not become vibrant, the society will not become good, the society will not take care of itself. We have to build a good society. That cannot happen in dream. That's why we have to love the society, we have to serve the society without any expectation. That is what is the great preachings of our Bhagavan Satya Sai Babaji. केंद्रीय उद्देग मंत्री पीयूष गोयल हांणी देशभरांत लागू केल्ल्या 4 नव्या संहितांक एक क्रांतिकारी पावल आसा अशें म्हळां. ह्यो 4 संहिता देशभरांत MSMEक बळगें दिवपाक मजत करतल्यो अशें तांणी फुडें सांगलें. हाचे वांगडाच कामगारांक सामाजीक सुरक्षा ह्या येवजणेंतल्यान मेळटली अशें तांणी सांगलें. Notified 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well-articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. अयोध्येंत येत्या 25 नोव्हेंबराक श्रीराम मंदिराचेर ध्वजारोहण जावपाचें आसा. ह्या निमतान जावपी भव्य सुवाळ्याची तयारी नेटान सुरू आसा. ह्या निमतान उत्तर प्रदेशचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी समेस्त देशवासियांक परबीं भेटयल्या. आपल्या X समाज माध्यमाचेर एक फोटो शेअर करतना तांणी बरयलां की अयोध्या धामाचें नांव परतून एक फावट भांगराळ्या उतरांनी इतिहासांत बरयलें वतलें. ह्या वेळार श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टाचे महासचिव चंपत राय हांणी आपले विचार उक्तायले. भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं. 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए. उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए. उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए. और एक बार जब चुनाव का माहौल था तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए. 4 बार आ चुके हैं. 5वां अवसर है और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण. ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है. कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट. ये अवसर है. राज्यातल्या सगळ्या मतदारसंघातल्या रस्त्यावयले खड्डे पुरोवपाचो आदेश आपणे कंत्राटदारांक दिला आणि त्या प्रमाण कामूय सुरू जालां. फुडल्या 15 दिसांत रस्त्यार एकूय खड्डो दिसचो ना अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलां. ते शेनवारा पत्रकारांक कडेन उलयताले. रस्त्यावयले फोंड पुरोवपाचो आदेश आपणे कांय म्हयन्या आदींच कंत्राटदारांक दिल्ले, मात मदींच पावस पडिल्ल्यान ही कामां जावंक शकलीं ना अशें तांणी सांगलें. टेंडरां काढून दिल्लीं आसा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज
तातूंत भितर सगळे आसा, पणजे आसा, मडगांव आसा, थंय आसा ते सगळे पोर्टल्स काडपाचे. काल कामां खूब कडेन पॉलिसी जाले कालच्या. बिफोर डिसेंबर 15 दिसां भितर सगळे कडेन पोर्टल म्हणटा शब्द आयकुपा येवपाक 15 दिसां भितर ताका टायम बाउंड दिला. विजेच्या खांब्याचेर आशिल्ली केबलां कातरून उडोवपाचो निर्णय योग्य आशिल्लो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी म्हळां. केबल ऑपरेटरांक आपले केबल खंयचे हेच खबर नाशिल्ले अशेंय तांणी फुडें म्हळें. हो निर्णय घेतिल्ल्या अभियंत्यांक तो निर्णय घेवपाचो अधिकार आशिल्ल्याचें तांणी मुखार सांगलें. केबल कट करप हे प्रामुख्यान बरें डिसिजन आसा, कारण इंटरनेट केबल ज्या लोकांनी घाल्या तांकां स्वताचो केबल खंय आसा हें सुद्दां कळना अशी परिस्थिती आनी सत्य परिस्थिती आसा. आनी त्या खातीर जे इंजिनियरां पावर आसा आनी बिकॉज ऑफ रिसंट एक्सिडेंट एट सांताक्रूज कॉस्टोडियन्सी ह्यो पावर आमच्या इंजिनियरांनी यूज केल्ले आसा. तांकां कोणी सांगलां कोणी करूं नाका अशें सांगूं ना, कारण हे खंय तरी थांबपा जाय आनी केबल ऑपरेटरांनी हे गोश्टीची नोंद घेवपाक जाय आनी ते सगळें आपले तरेन बरें करून कशें लोकां पर्यंत पावोवपाचें हें तांणी प्रयत्न करपाक जाय. कारण नुकसान हे शेवट पब्लिकाचेर जाता. केबल आमी कट जरी केली पब्लिकाचें नुकसान जाता, पूण जेन्ना एक्सिडेंट जाता तेन्ना आमकां एक्शन घेवचें पडटा. ऑल ओवर गोवा हे डिसिजन फक्त मर्यादीत कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्यंत पुरतें ना, दीस इज ऑल ओवर गोवा. हांव रिक्वेस्ट करता केबल ऑपरेटर्सांक की तांणी आपल्यो ज्यो केबली इंटरनेट सेवा आसूं किंवा TV सेवा आसूं त्या खातीर घातिल्ल्यो आसा त्याची जबाबदारी घेवन तांची जें कितें नुकसान जाता लोकांचें तें सुद्दां करपाची तयारी हे केबल ऑपरेटर्सांनी दवरपाक. मोरजे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोरजे हांच्या फुडारपणा खाला जाली. ह्या वेळार पारंपारीक पायवाटो मोकळ्यो करप, रस्तो रुंदीकरण करतानाच व्हडा प्रमाणात पार्किंगची समस्या, रस्त्यार वाहनां पार्क करतात त्या सुवातांक नो पार्किंग झोन जाहीर करून तशे तकटे लावन तांचेर कारवाय करप, कोयराचो प्रस्न आनी हेर प्रस्नांचेर ह्या वेळार भासाभास जाली. पारंपारीक वाट्यार जे लागोंक ना जे लागल्या आमी 3 म्हयन्याचो टायम फ्रेम घेतला. ते वाटो कोणाचे लागले तेंच्यांनी एप्लिकेशनां करपाची, लागोंक ना तेंच्यांनी करपाची, ते तडीक लावपाचें काम केलां. जे गार्बेज कमिटी कंप्लेंट बूक आनी कितें आहा ऑडिट कितें आहा ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय त्या भाशेन ते डायरेक्शन इश्यू केल्लें आहा सेक्रेटरीक की ते सगळे कंप्लेंट जे सुपरवायझर काडटा ब्लॅक स्पॉट आहा थंय सोलर CCTV घालून ते सगळे तडीक लावपाचे. तशेंच विचार जो अति प्रमाणात जाता तुमी जर काडल्या जे बेडी घालता ताका ट्युरिजमाक डिपार्टमेंटाक आमी एप्लिकेशन पर्सनली वचून बसतले. जे वाटो म्हणटा ते दर्यार वचून गावना जे एनक्रोचमेंट केला ते ओपन करता. आनी थर्ड म्हणटा ते फोर्थ म्हणटा ते म्हणटा की गांवान रस्ते रुंदीकरण चालवा गाडये ते आमी BDC कमिटी डिसायड केला आनी डायरेक्शन इश्यू केल्यार ट्रॅफिक सेलार अलॉंग विथ MLA वांगडा कन्सल्ट करून MLAन इनिशिएटीव घेवन ते ट्रॅफिक सेलाक सांगला तुमी जे हे करता ते जेन्ना वायडनींग जालें नो पार्किंग बोर्ड घाला आनी तांकां फायन दिया. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आयज भारतीय पॅनोरमा आणि संवसारीक गाला प्रिमियरांची माळ प्रदर्शित जाता. भारतीय पॅनोरमांतल्या तामीळ फिल्म लॉकडाऊनचो संवसारीक प्रिमियर आयज जातलो. हाच्या वांगडाच हिंदी फिल्म वध 2 चोय संवसारीक प्रिमियर जातलो. संवसारीक पॅनोरमांतूय 2 गाला प्रिमियर जातले. भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हांणी सिडनीत सुरू आशिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन उक्त्या 2025 सर्तीच्या दादल्यांच्या एकोडी गटाचें वस्तादपण मेळयलां. आयज जाल्ल्या फायनलीच्या खेळांत ताणें जपानाचो खेळगडो युजी तानाका हाका 21-15 आनी 21-11 अशा सेटांनी हारयलो. हाचे पयलीं फाटल्या वर्सा लक्ष्य सेन हांणी लखनौ हांगा सुपर 300 तसरीप जिखिल्ली. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परतून मेळया 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.